पणजे मोल्या हायवे वयल्या खाणेपार पुलाची परिस्थिती साप्प बाबत जाल्या। पुलापोंच्या काँक्रीटाचे कपचे पडटात, तशेंच वेरो गेल्ले दिसतात। पुलाचे कसलेंच काम जाल्ले ना। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा पुर्तुगेज काळान पूल बांदिल्लो, पुलाक आनीक 2 वर्सां तरी कांयच जावचें ना। मात पुलाची परिस्थिती पळयल्यार सरकारान पुलाक बेगीन हात घालचो म्हूण लोक मागतात। 1962 खाणेपारचो हो पूल बांदिल्लो। पणजे मोले NH4A हायवे वेलो हो पूल उसगांव आनी फोंड्याक जोडटा। उसगांवा सयत धारबांदोडा, मोले, कुळे वाठारांतल्या येरादारीक हो पूल लागता। मात पुलाची सध्या परिस्थिती पळयल्यार धडगत लागना। फक्त वेल्यान रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम तितले जाला। पोंच्यान पूल सामको गेला। वेल्यान पूल चकचकीत दिसता, मात पोना वचून पळयल्यार पुलाचे कपचे पडपाक लागल्यात। पुलाक वेरो गेल्यात। हे पुलावेल्यान इंटरस्टेट बसी धरून बेळगांव रुटावेले म्हालाचे भरिल्ले ट्रक यो वच करतात। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन म्हणटा आनीक 2 वर्सां तरी पुलाक कसलोच भंय ना। ओल्ड पोर्तुगीज टायमा वयलो ब्रिज पूण तरी आसतना तो गडगंज आसा, ताचेर रिस्ट्रिक्शन आसा संबंद हाजे, आनी त्या खातीर ताका कांयच भंय ना। येता ते 2 वर्सां नवो ब्रिज 4 लेन थंय कंप्लीट करून आमी लोकार्पण करता। मात पुलाची परिस्थिती पळोवन यो वच करतले लोक भिवन दीस काडटात। नवो पूल जाता तितलो बेगीन बांदचो म्हूण लोक मागतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। समाजसेवक आणि साहित्यिक कमलाकर म्हाळशीक अस्मिताय प्रतिष्ठानाचो डॉक्टर काशीनाथ महाले पुरस्कार फावो जाला। लोककला अभ्यासक आणि कलाकार गोपीनाथ गावसाक युवा अस्मिताय पुरस्कार जाहीर जाला। कोंकणी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या उदरगती खातीर देख घेवपासारको वावर केल्ल्यान तांकां हे पुरस्कार मेळ्ळ्यात, अशें प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष आदवोगाद उदय भेंब्रेन उलोवन दाखयलें। अस्मिताय प्रतिष्ठानान मंगळारा मिडिया मुखार पुरस्कार जाहीर केले। काणकोणचो समाजसेवक आणि साहित्यिक कमलाकर म्हाळशीक डॉक्टर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार आणि 70 केरीचो लोककला अभ्यासक आणि कलाकार गोपीनाथ गावसाक युवा अस्मिताय पुरस्कार जाहीर जाला। अस्मिताय प्रतिष्ठानाचो बेसिक उद्दिष्ट जे आसा, हावेसो आसा तो कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी संस्कृती हांची उदरगत करपाचो, हांचो डेव्हलपमेंट करपाचो हो मुळावो हावेस अस्मिताय प्रतिष्ठानाचो, आणि त्या खातीर त्या प्रमाणे अस्मिताय प्रतिष्ठान वावर करीत आयला। जे दोगूय आमचे पुरस्कार मेळोवपी मानेस्त आसात, कमलाकर बाब दत्ताराम म्हाळशी हे श्रीस्थळ काणकोणचे, आणि गोपीनाथ विष्णू गांवस हे केरी सत्तरीचे। दोगांय मदीं थोडेशें कॉमन आसा, देखीक दोगांयनी शिक्षणाच्या मळार वावर केला, दोगांनी फोक लोराचे मळार वावर केला, आणि दोगूय सामके डेडिकेटेड वर्कर्स। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।